जॉन नाझारेथ, ब्लॉक प्रेसिडेंट सांताक्रूज काँग्रेस कमिटीचो. म्हणजे वांगडा आसा एडविन वास, जो जावन आसा जॉयंट सेक्रेटरी. मागीर कायतारिनो बारेटो, जो जावन आसा आमचे कमिटी मेंबर. ट्रेवर फेर्नांदीस, हो जावन आसा यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. मागीर गॅब्रियल ब्रागांजा, आमचे कमिटी मेंबर. आणि इनासियो ओलिवेर, आमचे कमिटी मेंबर. आनीक तुमकां सगळ्यांक हे प्रेस ब्रिफिंगाक येयलेल्या बाबतींत हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जायत्या जाणांक तुमकां खबर आसतली, हांव पॉलिटिक्सान जॉयन जावचे पयलो एक गव्हर्मेंट सर्वंट. आनीक हांव गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आसलो 4 वर्सां. आनी तेन्ना हे पळय गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक एक्सटेन्शनां दितालीं, हो इश्यू हांवें लावन धरून डिसग्रेसफूल फेलिसिटेशन टू रिटायर्ड ऑफिसर्स म्हणून तांकां आमी शॉल घेवन वयताले, एक नाल्ल घेवन वयताले तांच्या ऑफिसा लागीं. आनी तांचें मॉक फेलिसिटेशन करून तांकां लॉस करून सगळे सोडून गेलेले. आनी हांव जेन्ना प्रेसिडेंटाचें पद सोडलां तेन्ना फकत 4 वा 5 कितें उरलेले. पूण हे न्हू एक वायरस कसो, हो परत परत वाडटा आनी तांकां एक चॅक म्हणटा ती जाय पडटा. पूण अशें दिसता की हे पळय एसोसिएशन आहा ते तितले एक्टिवली आतां काम करिना. म्हणटकच फाटल्या दिसांनी कितें जालें, जेन्ना प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचो ताका पळय आनीक एक फावट एक्सटेन्शन मेळपाची पॉसिबिलिटी जातली, तेन्ना थोडे एक्झिक्युटीव इंजिनियर्स आनी कोण कोण म्हजे फुड्यान येयले आनी सपोर्ट मागलो. तेन्ना आमी एकवटान काम करून ते एक्सटेन्शन ताका आनीक मेळोन तशें केलें आनी तो गेलो. पण त्या उपरांत एक 2-4 दिसांनी म्हज्या घरा लागीं आनीक थोडे येयले ऑफिसर्स. हांव तेंची नांवां सांगना. आनीक म्हणूंक लागले तुवें तें केलें, तो गेलो आनी हेंचें कितें, हो आहा तो आहा तो आहा, जायतीं नांवां सांगलीं. सो एकल्याच्यो डिटेल्स हांवें टोटल काडल्यो आनी टोटल डिटेल्स काडून हांवें CMाक काल लेटर केलां. पळय हा तुमकां हांव कॉपी दितलो. आनी हितून हांवें CMाक सगळें दाखोवन दिलां की हो पळय एकलो ताचें नांव कितें विजय सक्सेना, हो डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड एव्हॅल्युएशन. खरो म्हटल्यार हो जॉयंट डायरेक्टर पोस्टाचेर आहा आनी डायरेक्टर पोस्टाचो ताका चार्ज दिलेलो आहा. डायरेक्टर पोस्ट पळय आहा तो इंडियन इकॉनॉमीक सर्वीस ताचो हेका आसतालो तो. पूण गव्हर्मेंटान फाटीं कितें केलें, हो आमचो गोवा सिव्हील सर्वीस कॅडराचो सिनियर ऑफिसर आमचो विकास गावणेकार ताका पोस्ट केलो आनी ताणें बरे भाशेन थिंगा काम केलें थोडीं वर्सां. पूण तो ताका ट्रान्सफर केल्या उपरांत हो जॉयंट डायरेक्टराकूच तो पोस्ट दिला एडिशनल चार्ज कसो. आनी तोरी आसतना ताका एक्सटेन्शन दिता. ताका लागून 3 जाण डेप्युटी डायरेक्टर तेंचे आहा पळय, तांचे प्रमोशनल एव्हेन्यूज बंद जाता आनी तेंचे ते प्रमोट जायना म्हणटच तेजे सकयलो कॅडर बंद जाता. आनी हेका लागून न्हू आमचे गोंयचे पळय इन जनरल यूथ आहा ते युथांचे खंयसर तरी तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाची आसली पळय ती खंय तरी बंद जाता. हालींच न्हू कोर्टान एक पेटिशन घातलेलें आनी ते पेटिशनान हितून गव्हर्मेंटान एका हायकोर्टान कितें म्हटलां, हांव तुमकां स्पश्ट हायकोर्टाची वर्ड्स वाचून सांगता. We have clearly depreciated the approach of granting extensions to a person who has already attained the age of superannuation by observing that such an action results in denial of opportunities to new and young entrants who have legitimate expectations for consideration of their candidature to the said post, either by way of selection or by way of promotion. कोर्टान फुडें म्हटलां, वी कॅनॉट एग्री दॅट बिकॉज ही इज गुड ही मस्ट बी इनडेफिनेटली कंटिन्यूड. सो कितें जाता फ्रेंड्स, हे जेन्ना अशें पळय हें केलें न्हू एक्सटेन्शनां दिलीं, खंयसर तरी एक डिसकंटेंट डिवेलॉप जाता जे कोण प्रमोशनाक आहा पळय तेंकां. कित्याक आपूण ते लायकीचो ना काय म्हणून, बरें म्हणल्यार ते लायकीचे आसता. आनी भुरग्यांकूय कितें जाता, आयज कितें जालेलें आहा, गव्हर्मेंटान एक ती स्कीम काडलेली आहा, तुमकां खबर आसतली, एप्रेंटिसशीप म्हणून 10,000 ते 12,000 ताका दिता. आनी ते MTS
मल्टीटास्किंग एम्प्लॉईज देखून पिवनाचें काम करपाक इवन मास्टर्स डिग्री केलेले भुरगे थिंगासर आहा ते लिस्टाचेर हांव म्हणटा मास्टर्स केलेले भुरगे आमचे गोंयकार भुरगे आसतना तुमी तांकां डायरेक्ट तुमकां कांयच ना आमी गोवोरमेंटाक तें सांगलां जरी तर तुमकां कोणच मेळना न्हू आमी ते सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी फेर घालता जॉब फेर घालता यो आनी भुरग्यांक सिलेक्ट करा म्हणून ती जायती ऑप्शन आहा न्हू गोवोरमेंटाची गोवोरमेंट ह्याच मनशाक एक्सटेन्शनां परत परत दिता कित्याक हो आमचो क्वेश्चन म्हणटकूच ताका लागून आमी कितें म्हणटा गोवोरमेंटान म्हणजे गव्हर्मेंट स्कीम केली आतां म्हणजे घर जावं म्हणून एक स्कीम करपाची एक म्युजियम बांदपाचो आनी हे कोण पळय एफिशियंट सारकें सुपर एफिशियंट म्हणटा तांकां दवरपाचें थिंगा डिस्प्लेयाक पूण आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ते जॉब दिवपाचे कित्याक आमी गोवा हॅज बिकम द फर्स्ट स्टेट म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आहा पळय तो आमचो हायेस्ट इन इंडिया म्हणून हो रेशियो तरी काट करचो पडटलो आमी हो स्टेप घेवचोच पडटलो आनी हो हांवें आनी तुमी केलें म्हूण जावचें ना आख्खे गोंयकारांनी इन्क्लुडींग BJPचे लेकून पेरंट्स आहा तेणी लेकून रस्त्यार देंवचें पडटलें आमी 15 दिसांची मोवलत दिल्या गोवोरमेंटान ही एक्सटेन्शनां काबार कर म्हूण आनी आमी सेपरेट लेटर दितले केन्ना आमी प्रोटेस्ट करता ते आनी आख्खे गोंयचे पोरजेक आमी उलो मारतले इन्क्लुडींग BJPचे वर्करांक पासून की यो आ म्हणून हेच्या ऑफिसांनी आमी घेराव करया तांकां पण एक्सटेन्शनाचेर आहा तांकां लॉस करून तांकां आमी धाडया हे बिकाड्डे मरे इतलो तेम जोडून तांकां 2-2.5 लाख सॅलरी घेता आनी भुरग्यांक आमचे मास्टर्स डिग्री केलेल्यांक 10,000 12,000 दिवन एक वर्साक काम करून घेवपाचें बिलो हे ते मिनिमम वेजीस आहा पळय तेज्या सकयल पगार तांकां दिता मास्टर्स डिग्री केलेल्या भुरग्यांक ते कितें सो दीस हॅज टू एंड समवेर जरी तर कोण उठवना म्हणटच एसोसिएशन उठवना म्हणटच हांवें उठचो पडलो आनी दो हांव एक पॉलिटिकल पार्टीन आहा पूण हांव एक सामान्य नागरीक म्हूण हांव उलो मारता गोंयचे जनतेक की हो ट्रेंड आमी काबार करया इनफ इज इनफ दीस हॅज टू एंड नमस्कार गिरीश बेगंजा आतां जॉन बाबान सांगलां आनी हायलायट केलां हाजेर हांव थोडें मातशें फुडें वयता जेन्ना एक्सटेन्शन दिता तेज्या सकयलो कॅडराचेर आसा ताका प्रमोशन मेळपाक फाटीं उरता आनी अशें जाता तो तेच स्केलीचेर काबार जाता ताका प्रमोशन मेळल्यार वयली हायली स्केल मेळटली आसली तोय तेच दिवचो आसता आनी ताका प्रमोशन मेळनासतना तो बावडो पेन्शनाक सारको सकयल उरता त्या एका वर्साच्या हेका लागून प्रमोट जालोलो जाल्यार ताका वयली ग्रेड मेळटली आसली पेन्शन हाय मेळटलें आसलें म्हणून जिवितान तो फसता दुसरें म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयांत ना जावन आमचे भुरगे भायर गेले सगळे कोण बेंगलोराक वयता आनी खूंय वयता बरे बरे इंजिनियर बरे बरे शिकलेले भुरगे आमच्या गोंयांत ना कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी ना आनी ताका सॅलरी दिली पासून जाल्यार ज्या कंपनीनी दिता तिका व्हेरी लो दिता कित्याक एप्रेंटीसशीप म्हणून घेता आतांच जॉन बाबान सांगलां जरी तर हे पोस्ट ओपन जाले जाल्यार ताका चान्स पडटलो एक ल्हान आसा आपली लो कॅटेगरींतले वयर येतले आनी सकयली कॅटेगरी एम्प्टी जातली आनी एम्प्लॉयमेंट जातलें वयल्याक दिवन आमकां लॉस गव्हर्मेंटाक लॉस कित्याक न्यू सॅलरी आसता ती लोवर आसता आनी एक प्रमोशन दिलेले वा एक्सटेन्शन दिलेले हाय रेजीर वयता आनी जेन्ना हाय रेजीर वयता सॅलरी मायज वचता हांव नको कित्याक लागून ते एक्सटेन्शन दिता पळय ते आनी एक्सटेन्शन दिवचें न्हू म्हणून म्हाजो एक व्हड उलो गव्हर्मेंटाक कित्याक त्या भुरग्यांक आमच्या वयर सरूंक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें जाल्यार हे एक्सटेन्शन तांणी बंद करचें अशें दिसत ते म्हणत तसलो एक्सपिरियन्स मनीस ना आमचे कडेन आसा गोंयांत आसा इवन युथाच्या लेवलार पासून बरें आसा कित्याक आतां इंटेलिजन्स वाडला भुरग्यांचे आनी जे आदले आहा पळय तांकां जे नॉलेज थोडे पावट ना नव्या भुरग्यांक आसा तशी नव्या भुरग्यांक वयर काडून चान्स दिवचो आनी ते एक्सटेन्शन बंद करचें इनफ इज इनफ फेर्दीर रिबेलाच्याक सपोर्ट करून हाडचे म्हणून हांव मागता आनी असले हे जाता पळय ते बंद करचे म्हणून मागता देव बरें थँक्यू हांव ड्रायव्हर फर्नांडीस हो पळय काँग्रेस प्रेसिडेंट हो सरकार जो आहा पळय हें करता पळय तें सारकें रॉंग करता आयज आमचे कितलेशे यूथ आख्खी गोंयचे यूथ जे ग्रॅज्युएट जाल्या जे मास्टर्स केल्या
ते थोडे जाण व्हडले कामाक आहा एक थोडे 10,000 आहा 15,000 20,000 हेंकां एक्सटेंशन दिवन तो हेंचो युथाचो हक वता हे मरे सारकें रॉंग करता आमचो गव्हर्मेंट आमचो स्टेट हा तो हायेस्ट लेवल अनएम्प्लॉयमेंट रेटाचेर आहा आनी तरी पूण हो गव्हर्मेंट कांयच सिरियसनेस घेवंक सोदना ही सारकी इम्पॉर्टंट वस्त की गव्हर्मेंटान हेचेर नदर मारचें कमलें आमचो हालाचो लोक जो आहा आमचो यूथ जो आहा अनएम्प्लॉयमेंट जायत आसता अनएम्प्लॉयमेंट जाता तेन्ना ती रॉंग वाटेर वयता ते रॉंग कामां करता तेका लागून हे चड गरजेचें आसा आनी आमच्या गव्हर्मेंटाचेर लक्ष मारचें. क्वेश्चन कितें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.